जाणवायच्या पुस्तकावेले वाचप. दोश्टी मनशां आपणे मध्ये मान्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मान्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोडयेक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमच्या चालीचेर सदां रागार जाता. आमी सोमूत मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतना तो कोसाक लायता, ताका पळयोवंक पर्यंत आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरी मनशां शेवटाक बागी जातली म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बडाय दाखयता. तो सांगता ते खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोवन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली ताची कल्पना, पूण सगळी वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुड्डी केल्यांत. देवाचे गूट ती वळखनात. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवोसो ना. नितळ निर्मळ काळजाचे मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थना. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावतलो: जांचे काळीज दुखवलां खोंटवलां, तांचे चडशे सर्वेस्पर आसाच. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब: जांचे काळीज दुखवलां खोंटवलां, तांचे चडशे सर्वेस्पर आसाच. जांचे काळीज दुखवलां खोंटवलां, तांचे चडशे सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब: जांचे काळीज दुखवलां खोंटवलां, तांचे चडशे सर्वेस्पर आसाच. सगळीं ताची हाडां तो राखता. एक पर्यंत तो मोडोंक दिवचो ना. आपल्या सेवकांचे आत्म्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब: जांचे काळीज दुखवलां खोंटवलां, तांचे चडशे सर्वेस्पर आसाच. उद्गार: उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
जुवांव परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिल्यांतल्यान भोवंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयणी परबेक वेतूच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय, पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुसलेमांतलीं कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय? आनी हो पळय, तो सोतेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिषेक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तर हो खंयचो तो आमी जाणव. पूण अभिषेक्त दिश्टी पडलोलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात हय, आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणत. पूण हांव म्हजेच उस्तुंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मियाळ. पयलीं क्रिस्तांव जेजू खरेंच कोण काय म्हूण घुस्पलोलीं कशीं आसलीं. कांय जाणां तो एक आवतूच मनीस कसो म्हूण समजतालीं, आनी दुसरीं ताचे देवपणाक अदीक म्हत्व दितालीं. जेजू सवय 2 रुपां आसलीं म्हूण तांकां समजूंक त्या काळार कठीण आसलें. कांय जाणां ताचे मनशा सोयंब आनी कांय जाणां ताचे देवपणाचे सोयंब मांडून घेतालीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंच स्पश्ट करता. जेजू उक्तेपणी आपल्या जिवितांत कश्ट आनी मरण येतलें म्हूण सांगता. जेजू खरेंच देवाचो पूत, आमचो सोडवणदार म्हूण आनी मानून घेवंक गरजेचें. एकल्यानूच आमकां पातकांतली सुटका दिवंक आनी आमकां सर्गींच्या दारां उक्तीं करूंक जातलीं. तो म्हणल्यार जेजू. ताचेरूच आमचो बावाट थिरावया आनी ताच्या पासकांच्या गुटा वरवीं आमकां फावो जालेली सोडवण आमी थीर बावाटांत जिवया. ह्याच गुटांत आमची दर दिसा वाड जावं.